नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आज मार्केट नेगेटिव्ह उक्ते जाले, काय प्रमाणात रिकवरी आणि परत सेलिंग आणि निमाणे मार्केटा खातीर दीस नेगेटिव्हच. निफ्टी 50 इंडेक्स आज 109 पॉइंट पडलो. 19,622 नेगेटिव्ह उक्तो जाल्लो बाजार 19,623 मेरेन 1 पॉइंट चढून पडपाक सुरू जालो. तो सरळ 19,479 मेरेन पडलो आणि निमाणे इंडेक्सान 19,528 नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,813 उक्तो जालो आणि 3.5 इंडेक्सान सुमार 316 पॉइंट डावन 65,512 नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात बजाज फायनान्स 2% चढलो. लार्सन अँड टुब्रो सद्याक बुल मार्केटाक सांबाळपी शेअर आयजय चढलो. बजाज फिन्सर्व, टायटन, SBI बँक, अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि ॲक्सिस बँकेचे शेअर आज चढले. आयच्या लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये ONGC 4% नेगेटिव्ह क्लोज झालो. आयशर मोटर्स, मारुती, हिंदाल्को, डॉक्टर रेड्डी, NTPC आणि सन फार्मा कंपनीचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो महानगर गॅस. मार्केटाच्या नेगेटिव्हिटीच्या विरुद्ध MGL म्हळ्यार महानगर गॅस कंपनीचो शेअर 8% चढलो. 1,041 रुपयांचेर उक्तो जाल्लो MGL 1,117 मेरेन हाय वचून निमाणो 1,109 क्लोज जालो. रेटिंग एजन्सी जेफ्रीजान MGLाक बऱ्या मार्जिना खातीर बाय रेटिंग दिवन कंपनीचे टार्गेट 1,110 वेल्यान रिवायज करून 1,320 रुपया केले. मेटल सेक्टर आज डाऊन मात डिमर्जराची खबर आशिल्ल्यान वेदांता कंपनीचो शेअर 4% पॉझिटिव्ह. वेदांता लिमिटेड कंपनी कंपन्यांमध्ये बिझनेस डिमर्ज करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती चेअरमॅन अनिल अगरवालान दिली. वेदांता लिमिटेडच्या शेअर होल्डरांक एका शेअरा फाटल्यान आनीक 5 कंपन्यांचे शेअर मेळटले. ॲल्युमिनियम, ऑयल अँड गॅस, पॉवर, स्टील अँड फेरस, बेस मेटल आणि वेदांता लिमिटेड असे वर्टिकल तयार जातले. ऑटो सेक्टरातले चडशे आकडे बरे आयले ना, ताका लागून मारुतीचो शेअर आज पडलो. ताचे फाटोफाट आयशर कंपनीचो शेअर आकडे बरे आसूनय ऑटो सेक्टरातल्या करेक्शनात आयशराचो शेअर पडलो. हिरो मोटोकॉर्प कंपनी, टाटा मोटर्स आणि बजाज ऑटोय अंडर प्रेशर दिसलो. JSW इन्फ्रा आज बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह लिस्ट जालो. बरे लिस्टिंगा उपरांत रोकडेच शेअरात पहिले अपर सर्किट लागले आणि शेअर आज 32% वाढलो. मार्केटाच्या सेकंड हाफाक सरकारी बँकांनी हळूहळू खरेदी येताना दिसली. मात आज प्रायव्हेट बँकेच्या शेअरात HDFC बँक आणि ICICI बँकेचे शेअर पडले. कसिनोची एकमेव लिस्टेड कंपनी शेअर बाजारात परत पडली. शेअरात आज 4% वयर नेगेटिव्हिटी दाखयली. एका महिन्या भितर शेअर 25% वयर नेगेटिव्ह जाल्यार वर्षभराचो कंपनीचो परफॉर्मन्स सुमार 31% मायनस. उज्जीवन स्मॉल फायनान्स, PNB हाऊसिंग फायनान्स, CSB बँक हे स्मॉल कॅप शेअर आज बऱ्यापैकी चढले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.